आयज आमी बरो करता म्हणून दोशी काढचा सर्वेस्वराक वागणटा भोवभागी उगमायेची आयज आमी बरो करता म्हणून दोशी काढचा सर्वेस्वराक वागणटा आमची काळजां मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासा आमची काळजां मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावनो मागीर मोगाचो येवकार सगल्यांक तुमकां आयचे मिसाचे भेटेक. आज पवित्र सभा फुडें कुशालकायेन करता बाग्योन आंकवार मारेची एलिझाबेथीक भेट. दोडबोडान मारिया एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता आनी भेट हे दोन उस्तुरां मदें कुशालकाय आनी भावार्थ निर्माण करतात. इतलेंच न्हय तांचे दोगांचे कुसव्यांत आशिल्लीं बाळकां बाग्योन जुआमतीस आनी बाळूक जेजू एके भाशेन एकामेकाक भेटतात. बाग्योन लुकास म्हणटा एलिझाबेथ उद्गारली म्हज्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आयज कुशालकायेन हो समारंभ आमी करुया. मारयेची भेट एलिझाबेथीक आनी मारये भाशेन दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावंक दुसऱ्यांच्या गरजो ओळखून घेवंक आनी सुडसुडीत जावंक आमकां कृपा मागतना सेबास्त्यान डिसोजा हे आमचे बाब आसत मागुया. ताची गोची आज म्हयन्यांचो उगडास करतात. ताचे पासत मागतना जुआनिता विएगस दुसऱ्या वर्साचो उगडास सर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतीन विसवान घेवंक मागुया. तशेंच मागुया आगुस्तीन हो आमचो भाव आमचे सांगता काम करतली राणी हाचो बापूय काल सकाळीं अंतरलो. ताका सर्गीचें राज मागुया. ग्वार्दालूप एंटनी ब्रागांजा हो आमचो भाव पणजे वाठारांत अंतरला. ताचे पासत मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपले शांतीन घेवं. आनी आमची मरून गेल्लीं भाव भयणां भोव करून ह्या महामारीक लागून मरून गेल्ल्यांक सासणाचो विसो पिडेंत आसलेल्यांक भलायकी हे मिसांत मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभात निजाना रिबेरो, डॅफनी सिल्वेरा, स्वित्झला तांकां आनी हेर आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवाची कृपा आनी बरी भलायकी मागुया. तशेंच आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटना जुआंव विसेंत आनी रोझलिना डिसिल्वा आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांचेय खातीर मागुया. आनी पवित्र रितींत बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावं आमच्या पातकांचो उगडास करून भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपत्विदार देवा आनी तुमकां बाबा बरें मुसगल्या उपसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उपसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भाग्यवान सदां सांगवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरें
मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती दिगुरात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आमेन. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती तशा इश्रांत संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपदवीदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी आमी तुका तुका दिन दिन वाजता वाजताव. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी आमी तुका तुका वखणटाव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सुम्या देवा देवाची शेळे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या एक एकल्याची गरजो बापाक उबारतना मारी भाशेन आमकां सुडसुडाय दी. दुसऱ्यांचे गरजांक पावूंक आयती कोर म्हूण मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरून आंकवार मारिया आपले मावशी भयणीक एलिझाबेथीक तुडतान भेट दिवंक गेली. त्याच पवित्र आत्म्याचे चलोवणेन आमी पेल्याच्या गरजांक पावूं आनी मारये बराबर सदांच तुजी मोहिमा वाखाणू. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमेन. भाग्यवान पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, तुमचो मोग धोंग नासलेलो जावंक दी. वायटाचो द्वेस धरून बरें तें करात. भावा भयणीच्या मोयपासान एकामेकाची उपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून धरात. सुडसुडायेन बेसारमाय नासतना ओतम्याचे कुरपेन सोम्याची सेवा करात. बोरवांसो धरून खुशाल जायात. कोश्टां दोगदांनी थीर रावात. थांबनासतना मागणें करात. देवाचे पोरचे मदें कोण गरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां दुमाडो दितल्यांचेर आशिर्वाद घालात. होय आशिर्वाद न्हय शिराप. खुशाल आसतल्यां बरोबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतल्यां बरोबर दुखेस्त जायात. तुमचे मदें एक चिताची जायात. उंच तकलेची जावं नाकात, पूण गरीब धाकट्या लोकां बरोबर खरे इश्टागतीन चलात. शाणी म्हूण चिंतून तुमचीच तुमी मुरगुटू नाकात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. म्हणुया
इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेवन रावता म्हूण भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोड. ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणणार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब: इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब: इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकानशेक प्रितमेचेर ती कोडयात गाजयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब: इस्रायलाचो देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. उद्गार. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जय जय. तुवें स्वत मानलें देखून भागी तूं अंकवार मरी. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोडवणान गेली आनी जाकरियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सोशी येवचें म्हूण म्हाका खंयचें बाग फाव जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हजे कानार पडना फुडें म्हजे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें स्वत मारलें देखून तूं सुभागी. तूं देवान तुका सांगलां तें घडटलें. तेन्ना मारियेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हजे तारका सवे म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकोन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणगा म्हाका म्हणटल्यो बागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता. कालते मनशांक उंच उबारता. भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकामी हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक आब्रामांक आनी ताचे संस्थीक निते काळी केल्ली भासावणी ताणें पाळली विस्वाशीपणी. मारिया
सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपले घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भणी भावांनो, आज कुशालकायेन आमी सायबीणमांची भेट एलिझाबेथीक ही परब समरमता. एके फावटीन आज मायाचो म्हयनो सायबीणमांक भेटयलेलो म्हयनो सोंपता. एके फावटीन आज आमचे गोवळीक वर्स पास्टरल इयर सोंपता. जुनाचे पयलींच्यान नवें गोवळीक वर्स सुरू जाता. आदले काळार भोव करून आज आनी फाल्यां जायत्या फिरगोजांनी यादनिकांची बदल्यो जातल्यो. नवे गोवळीक वर्सान नवे जाग्यार यादनीक वेताले. ह्या महामारीक लागून घडये सगल्यांच्यान ह्या वर्साक वचूंक जायना. भणी भावांनो, मारयेची भेट एलिझाबेथीक एक कुशालकायेची भेट. मारयेची भेट एलिझाबेथीक एक भावार्थाची भेट. मारयेची भेट एलिझाबेथीक आमच्या सोडवणेचे इतिहासांत एक विचित्र भेट. जे भेटेंतल्यान मारिया आपल्या कुसव्यांत आसलेल्या जेजूक घेवन आपले मावशी भयणीक भेट करूंक येता. आनी थंय जुआंव बातिस्त जो निमणो प्रवादी, जेजूची वाट तयार करूंक पाठयल्लो प्रवादी, जेजूचे आसणे मारयेच्या कुसव्यांत ओडखता आनी के भाशेन खुशाल जाता. पवित्र आत्म्यान भरून एलिझाबेथ म्हणटा, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडटा. म्हज्या कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मार. मारयेची भेट एलिझाबेथीक मारयेचो न्हय पूण एलिझाबेथीचो भावार्थ वाडयता. देवान तुका सांगलां तें घडटलेंच. मारयाक आश्वासन दिता एलिझाबेथ. आनी मारयेचो उद्गार बाबा भयणीनो एक भावार्थाचो उद्गार. मारयेचो उद्गार एक दिनवासनेचें गीत. मारयेचो उद्गार, देवान म्हजें सगळें व्हड व्हड वस्तू केल्या. बाबा भयणीनो, एलिझाबेथीक मारयेची भेट आज आमकां कसली प्रेरणा, कसली शिकवण दिता. पयले सुवातेर मारिया दोडवडान एलिझाबेथीगेर वेता. देवाच्या पुताची आवय जावंक तिका विचून काडलेली. आवे ग्रासिया प्लेना अशें म्हणून बोडव्या गाब्रियेलान मारयेक नोमान केल्लो. ती सगळी विसरता आनी दावी दावी आपले मावशे भयणीची भेट तिका आदार दिवंक तिचीशी रावंक वयता. आपल्याकूच विसरता. होच तो जाबाब तिणें बोडव्याक दिल्लो, हांव सर्वेस्पराची चाकून. धांवून वयता, आपल्याकूच विसरता. मारयेची भेट एलिझाबेथीक स्फूर्ती दिता. हे जाणटे पिरायेर ती गर्भ संभोवलेली आसतना मारयेचे आसणेंच एलिझाबेथीची काळीज खुशाल करता. बाबा भयणीनो, ह्या महामारीक लागून आमी घरांनी आसा. आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा, जायत्यांक घडी घरांत रावन उपगण आयल्या, भायर सरूंक मेळना. स्टे होम, स्टे सेफ अशें पोत्तून पोत्तून सगळींच सांगतात. आनी घरांत जायते फावटी आवय बापूय भुरगीं थंय
गुंवलेली पळयतना जायते फावटी वयर सकयल जाता, एकामेकाची तापतात, एकामेकाची रागर जातात. आयची परब आमकां एकामेकाच्या उस्क्यांनी जिवन आनी कुटुंबाची कुशालकाय वाडोवंक आमकां एक सोयीक. काय बरें सगलीं आमी माय पाय भुरगीं सांगातात सगळे वेळार घरांत आसता, थोडीं घरांतच्यान काम करतात. आमी असो एक घेवन पयले सुवातेर कुटुंबाची कुशालकाय वाडोवया, दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ वाडोवया. पवित्र पुस्तक वाचून, देवाचें उतर आयकून, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, मागणी करून आमचो भावार्थ थिरावया, वाडोवया. दुसरे सुवातेर आयची परब जॉन बातिस्त. जॉन बातिस्त जेजूक वळखता एके भाशेन. हे दोग सुपुल्ले बाळक जॉन बातिस्त जेजूचे आसने अंकवार मारींत, अंकवार मारीचे कुसव्यान एके भाशेन ओन भोंवता. म्हज्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. जेजूचे आसने आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत आमकां कुशालकाय हाडटा. आनी आसने आमी सदांच अदीक आनी अदीक थिरावंक जाय. जेजू आमचे बाराबर आसा, आमचे वाटेचो सांगाती, आमकां आपलो सांगात दिता सदांच. आनी हो ताचे कडेन संबंद आमी अदीक आनी अदीक थिरावंक जाय, गोट करूंक जाय. जॉन बातिस्तान अंकवार मेळच्या कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळकाक वळखलो. आमी अदीक आनी अदीक जेजूक ओळखूंक, जेजूचो लागशिल्लो संबंद वाडोवंक आनी जेजू सांगताक संवसारी जिविताचें पयण करूंक आज ही परब करतना हे मिसा बेटींत आमकां कुरपा मागून घेवया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवन हाडटा, आमची गरजां तातूंत घालता, आमची मोरां तुका पिता, स्वीकार करून तातूंत मागता. मोरांलो आदार हाडटा, ताका चलून समोर दिता. आमचें सगळें सोडवेटोयता, मानून घेवन विरोध करता. आमचो उणो वदवता, जेजू जिखून तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचें खार जातलो. भयणी भावांनो, हें आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदारांक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोवमोगाचे बापा, भाग्योन अंकवार मेरेन आपले मावशी भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच मानून तुका आमची भेटवणी आनी आमच्या सोडवणीच्या बलिदानान भोपलेल्यो सगल्यो आमच्यो मोगाच्यो कोन्यो हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी थंय सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो.
एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ले निती अंकवार मेरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वन दिताव, तुजी किर्ती पोरगुट्टाव. आपल्या अंकवारपणांची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्यासपुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंच सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हजे रोगताची कांस. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबाब, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबडीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवन फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिंगेल, भाग्यून एलिझाबेथ आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं आमच्या सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य खायो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपातल्यांतली सुटय आनी सर्वाखेदांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजो चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आपल्या कुसव्यांत बाळका जेजू घेवन एलिझाबेथीक मारिये भेट करून गेली. असतो जेजू आमचो सर्वुंडार. किती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी. येताच्या जेवणांत आतां वांटो घेवन मारिये भाशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक पावतिली आमी सौभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. उत्मीक कुमण्यामांतल्यान ह्या वेळार जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शेवला. तोच आमचें बळ, तोच आमची घोटाय, तोच आमकां मेळूंक येता, भेटूंक येता. ताची भेट आमकां सगल्यांक आशिर्वादाची. ताची भेट आमकां सगल्यांक खुशालकायेची. आज जेन्ना आंकवार मारयेची भेट आपले मावशे भयणीक ही परब पवित्र सभा समरमता तेन्ना ही परबेंतल्यान, ही भेटेंतल्यान जो जेजू आमकां फावो जालो, जी खुशालकाय आमकां फावो जाली, तीच आमकां सगल्यांक ह्या वेळार मेळून घेवंक, मागून घेवंक आनी हे पिडेंतली आमकां देवान राखूंक, सांबाळूंक, निवारूंक आनी हे भाशेन आपलो उपट आशिर्वाद ही भेटेंतल्यान आमकां मेळून घेवंक हे मागणें बापाक उबारुया. सर्पद्वेदारा आनी काकलूत सरा देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या प्रितीच्या बापा,
आंकवार मारयेच्या कुसव्यांत आसलेल्या तुज्या पुताक ओळखून जुवांव संतोसलो. आतां आमी शेवलेल्या संस्कारांत तेच तुज्या पुताक ओळखून आमचीं काळजां संतोस भरीत जाल्यांत. हें तुजें प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाची सगलीं कर्तृत्वां हांगा आनी स्वर्गार जेजूचे आनी आमचे माये बराबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. शेवटाचे गायन गावुया. स्वादीक तुजें नांव मारये. टी 53 पान 225 टी 53 पेज 225. स्वादीक तुजें नांव मारिया, मोगान उजळटा. भुरग्या पोरण्या मारिया, काळजान तें सांबाळटा. स्वादीक तुजें नांव मारिया, मोगान उजळटा. भुरग्या काळजान सांबाळटा. मारिया मारिया मोदगीत म्हज्या तोंडांत. पुर्बेसून म्हज्या आपण्याक ओंबड बांदन म्हज्या काळजांत. मारिया